गोमंतक टीव्हीच्या नावान तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज हांव येता आनी तुमचे खातीर खास करून आयोजीत केल्ली बाळूक जल्मला हे कार्यावळीक माये मोगाचो येवकार दिता। हांव ग्वादलूप आनी म्हजे सांगाता कॅमेरामॅन हिरणेश। आयज आमी आयल्यात हे पिलारचे दोंगुल्लेर। हे दोंगुल्लेर भावार्थाचे झरे फुट्टात आनी सगळे जाण एकामेकाक मान आदरान भेटतात आनी हेच निमतान हांगा आयज कांय खिणां भितरूच पिलार संस्थेच्या बावट्याकालाक सादर जातली एक कार्यावळ सद्भाव क्रिसमस 2025। तर हे कार्यावळीचे कन्व्हेनर भोमनेस फादर एल्विस फेर्नांदीस आमचे मदीं आसात। हांव मागतां फादर एल्विस तुमी आमकां हे कार्यावळीशी थोडी भोव म्हायती दिवची। सगळ्यांक तुमकां म्हजे प्रणाम। सद्भाव हो मंच समाजांत शांती समन्वय आनी एकचार विस्तारूंक पिलार संस्थेचो एक अखंड प्रयास आनी दर वर्सा सगळ्या धर्माच्या लोकां वांगडा नातालां मनोवंक पिलार संस्था सद्भाव क्रिसमस हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा। आमच्या गोंयांत आमच्यो परबो जावं ती चतुर्थी ईद व नातालां आमकां सगळ्यांक एकठांय हाडटा आनी आमचे मदीं आशिल्लो एकवट थिरायता। एकवटान आनी भावपणान जिवंक जावन आसा गोंयची अस्मिताय आनी हें खऱ्यांनीच दाखोवन दिता की द वर्ल्ड इज वन बीग फॅमिली वसुधैव कुटुंबकम। आख्खो संवसार एक कुटुंब आनी ह्याच खातीर आमी एकचारान सगळ्यांक भागा घेवन जिवीत पसरपाक गरज आनी होच जावन आसा नातालांचो संदेश। देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां जिवीत मेळचे खातीर ह्या संवसारांत धाडलो आनी ताणें आमचे मदें ठिकाण करून शांतीचो आनी भावपणाचो संदेश दिलो। आमच्यान म्हणोंक जाता की जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर आनी तो जल्मलो त्या वेळार बोडव्यांनी थंय आशिल्ल्या गोवळ्यांक असो संदेश दिलो, बोव उंचल्या स्वर्गार आसल्या देवाक महिमा आनी पृथ्वीर आसल्या मनशाक ताची दया आनी शांती। शांती एकचार आनी समन्वयाक विस्तारूंक हें दर एका नागरिकाचें कर्तव्य। सद्भाव क्रिसमस आनी असले हेर ल्हान ल्हान प्रयत्न करुया आनी गोंयची जी अस्मिताय आसा एकवटाची भावपणाची ती आमी राखून दवरुया। देव बरें करूं। देव बरें करूं। फादर एल्विस इश्टानो तुमी पळयलां फादर एल्विस हांणी बेस बरो संदेश दिल्लो आसा आनी हांव म्हणन देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपलो एकलोच पूत गोरवांच्या गोट्यांत एका किरकोळ खावणेंत जल्म घेवचोसो केलो। तर आमी बी ह्या नातालांच्या निमतान आमच्या काळजांनी एकचाराची बियां रुजोवया, अंदूची नातालां एकवटान मनोवया। Shalom.
सद्भाव कार्यावळीक आमचे मदीं उपस्थित आसात श्री ताहा जे मानाचे सोयरे म्हणून माचेर आमकां लाभल्यात. तर आतां आमी तांचें मत जाणून घेवया. सर, आय वूड लायक टू नो. So, hi everybody, I am Taha Hazik. I am the Secretary, Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Government of Goa. Really very happy for such a great initiative of Father Elvis and the whole Pilar team. And it gives a great message that getting in all the communities, all the religions together at one platform and given in a message of peace and inclusion, which is absolutely very good and really appreciating. And we have worked together earlier. We will be working also together in the future also. And the kind of message of peace, what he said in his introduction also, that Jesus has come with, the message of peace to the world. So this is something what we all need to take, and I strongly believe that all the religions are mainly giving the message of peace. Let's understand that. Let's go ahead and make our world a very beautiful one. इश्टानो, सद्भाव कार्यावळीक मुखेल सोयरे हे नात्यान आयज आमचे मदीं उपस्थित आसात. नामनेचे गीतकार, संगीतकार तशेंच हालींच क्लाउदिया फिल्मांत आपली मुखेल नट म्हणून भुमिका सादर केल्ले नामनेचे कलाकार मुकेश बाब घाटवल. मुकेश बाब, तुमकां गोमंतक टीव्ही वतीन माये मोगाचो येवकार. थँक्यू व्हेरी मच. मुकेश बाब, सद्भाव कार्यावळ आज हांगा घडोवन हाडल्या. तर हे कार्यावळीक इंटरफेथ मीट हेंवूय नांव आमी दिवंक येतात. हे कार्यावळी विशीं तुमचें मत कितें? असल्यो कार्यावळी आमकां कितल्यो गरजेच्यो अशें तुमकां दिसता? असली कार्यावळ म्हाका दिसता खूब गरजेची, कित्याक हांव हेज्या पयलीं तेंचो प्रोग्राम एटेंड केला 2 वर्सां पयलीं आय थिंक सो इट्स वंडरफूल प्रोग्राम. आय विल से म्हणजे आयची गरज जे इंटरफेथ जी भावना युनिटी हें दवरपाची सारकीच गरज आयज काल. आनी हें बेस बरें काम आमचे पिलार फादर्स हेंच्यांनी घडोवन हाडलां आनी हाडटात एवरी इयर. तेंचे सद्भावाचे प्रोग्राम्स जे आसता खूब बरें दिसता. आयचे काळाची गरज आय विल से, आनी इट्स अ सुपर्ब प्रोग्राम. देव बरें करूं मुकेश बाब. I would like to you all to imagine cool, calm night, maybe Jesus is born, the world is changing into lovely environment. हंसी वादियाँ रात सुहानी, नन्हा फरिश्ता आया है, खिल उठा है सारा जहां. ठंडी हवाएं रात सुहानी, खिल उठी ये धरती हमारी, जगमगाए सारे तारे, आई प्यारी रात.
है धरती ये सुंदर आसमां, आया नन्हा फरिश्ता खिल उठा सारा जहां। सुंदर है धरती ये सुंदर आसमां, आया नन्हा फरिश्ता खिल उठा सारा जहां। हो 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 हो। नन्हा दीपक आज है जम्मा, प्रेम मन का है वो उजाला। मरियम का वो राज दुलारा लाई सारी खुशियां। हो सुंदर है धरती ये सुंदर आसमां, आया नन्हा फरिश्ता खिल उठा सारा जहां। सुंदर है धरती ये सुंदर आसमां, आया नन्हा फरिश्ता खिल उठा सारा जहां। हो 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 आओ हम सब मिल के गाए, गली गली में दीप जलाए। आओ मिलजुल के गाओ मनाए सद्भाव क्रिसमस, 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 सद्भाव क्रिसमस। आओ मनाए हम सद्भाव क्रिसमस। Thank you very much. Thank you. Big hand to Darshan, Rafi, Lazarus, Prathamesh, Chari, Father Benito. Thank you very much, everyone. Thank you. Good evening. And Merry Christmas.